दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्ग संवसाराच्या दन्या जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्ल्या ताचे शिवाय बापायकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरसी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विश्व दितलों. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लक्षें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. जिवितांत कश्ट नातल्ले कोणी नात, जावं ग्रेस्त वा दुर्बळो. हर एकलो वेगवेगळ्या तरांनी कश्ट जाता. थोडे तांचे कश्ट हेरां लागीं उसारतात, थोडे आपणा लागींच दवरतात आनी करगतात. आमचे कश्ट हाळू करूंक कोणाक साध्य आसा? आयची सुवार्ता आमचे मोतीक आनी काळजाक व्हरतें समाधान दिता. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो, हांव तुमकां विश्व दितलों म्हणटा जेजू. हाच्याकी वर्ती बुजावणेची उतरां ह्या संवसारांत दितलो कोण आसा? जेजू आमकां आपयता, पूण आमी ताचे लागीं वचोंक कावजेतांव. आमच्या वज्या प्रास ताचो मोग बळादीक म्हणलें आमी वळखचें. ताच्या मोगा मुखार म्हजे कश्ट कांयच न्हय. म्हज्या मोगा खातीर ताणें आपलो जिवूच कुर्सार भेटोवन दिला आसता ताका सोडून हेर कोणा लागीं हांवें वशेंत? ताचे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचीं. म्हज्या जिवितांतलें सर कश्ट आज ताकाच समर्पण दितां. तोच म्हजें वजें हाळू करतलो. देवाक कलत्या बोळ्या काळजाची पसंद. देखून आपल्या काळजांत गर्व आशिल्ल्यांक आनी हंकार्यांक तो दुस्पटायता, आनी किरकोळ्यांक उंच उबारून आपली पदवी महिमा दाखयता. इस्रायेलाक देवानच विंचून काडिल्लीं तरी तांणी नीट वाटेन चलनातल्या वेळार देव रागार जाता आनी आसिरिया मुखान शिक्षा तांकां दिवन आपली भुरगीं तशेंपणी दीनपणान आपणाशी येतली म्हणल्या बरवशान राखून रावता. सुवार्तेंत जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो दीनपणी आनी खालतें काळीज ल्हानातय आसा देखून सर्गाराज तांचे बरी जावंक पेसाडा, तांकां म्हजे सरशीन येवंक सोडा म्हणटा. जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्ल्यो संगती ल्हानांक उगडापें केल्ल्याक देवाक अर्गां दितासतना आमकांय खालतीं बोळी जावंक जेजू उलो दिता. पाकिसळो, गीद आनी हेर सुकणीं उंचायेर उपतात. वयल्या जाग्यांनी वस्ती करतात तरी तांची दिश्ट धरणीर आसता. तसली दिश्ट तांच्या फायद्याक जावन आसोन कांय खावंक मेळात गाय म्हूण पारोत करन, आनी मेळात तर दावल्यो मारन बोंचीन बोनसावन वस्तूंक ग्रासूंक
आपलें पोट भरतात. पूण देव सर्गाराजांत उंच स्थानार आसून महिमेंत भरलेली आपली मोवाळ दिश्ट ताचे पर्जेचेर सदांच दवरून उर्बेन बरोवन तांची जतन करता. तांचे कश्ट दगदनी तांचे पोकळपण समजल्लो देव किर्तनकारांच्या उतरां सारकें सर्गार तावन भुमीचेर दिश्ट घालून आपल्या पुताक धाडन तांचे राखण करूंक, तांकां सवकासाय दिवंक शेवन दनसितल्यांक, कश्टांतल्यांक, वजान ववेतल्यांक, कलत्या बोळ्या काळजांच्यांक जेजू मुखांत ताशेशी आपयता. ग्रेक आनी जुदेव समाजेंत नियमां आनी रेगरो बरोवन साद्या लोकांक इतलें जडायेचें जाल्लें की तकली उखलून देवाक पळोवचें आनी ताका भोगचें एक सोपानशें जाल्ल्या तांकां देवूच तांचेर नदर घालून आपलें मुखामोळ तांकां दाखोवन दनसितल्यांक ताचेशी आपोवन तांकां बुजोवन दिता. दिव्यवाणी